가보수 모르게다 외마루 앞서시고 지미두가 배동이다 외마루 앞서로 그 가보수 모르게다 외마루 앞서시고 지미두가 배동이다 아빠보다 같냐 온몸을 막사스나 아빠보다 같냐 온몸을 막사스나 아빠보다 같냐 온몸을 막사스나 아빠보다 같냐 온몸을 막사스나 प्रितीच्या बामणनो विमीत पारेमा हो आमचो भाव संपल्यार ताका 3 वर्सां भरतात सुर्गींचें सूख ताका आवडेवया आनी ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी मागुया तेच परी आयज आपलो बर्थडे हो वाडदीस संभ्रमतात आल्वारो फेरांव झॅफिरस डिमेलो लुसी ब्रागांचा क्रिस्टल ब्रिटो हांचेर सगल्यांचे देवाचो आशीर्वाद मागुया हांकां आनी तांच्या कुटुंबांक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटींत वांटो घेयात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा संतोसता कित्याक काल राती म्हणजे आमची रात इटलीक रोमाक सांजे आमकां नवो पाप साहेब फावो जाला लेआव 14वो लिओ दी 14 तूं म्हटलें लेआव कित्याक म्हूट फादर लिओ इंग्लिशीन लिओ लॅटिनान पुर्तुगेजीन आनी कोंकणीन लेआव 14वो ताणें हें नांव वेंचून काडलां ताचे पासत देवाक दिनवासें की रोखडोच आमकां पाप साहेब मेवलो आनी मागुया ताचे पासत सोंपें न्हय पाप साहेब जावंक येदे व्हडले इगोर्जेक चलोवंक जाय आनी अदीक म्हत्वाचें म्हणल्यार हे इगोर्जेची शिकवण आहा तिका विस्वाशी रावंक जाय आनी आख्खे पोटचेक शिकूंक जाय आयज पवित्र सभेची शिकवण कोणाक नाका आनी शिकयतलो पाप साहेब कोणा नाका सगळें बदल सगळें ना मूड तसलो जायो ना तशें जावंक जायना पाप साहेबान पवित्र सभेची शिकवण आमकां बरें दिसना जाल्यार लेगूत शिकोवंक जाय ही कृपा ताका मागुया आनी जायते पावटी आमी चुकता पाप साहेब शिकयता ती शिकवण मागून घेवंक हें आनी सगळें आमचें पातो कोडकून दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया
सर पदवेदा देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सौम्या जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी ओळखूंक पावल्या ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठो शिंकोर हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्रो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू सोम्याचे शिसांक बेंकणाव आनी मार फार करूंक हुडहुडतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक दवरून जेरुसल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांक चिट्टी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओवचीत ताचे सोभोवती स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडलो. तो दोनीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, दोनीर कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताच्या बरोबर प्रवास कोत्ताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यान तांणी ताका आताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत अनानियस नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनान सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानियस? तेन्ना ताणें जाप दिली, ओ पळय हांव आसा सोमिया. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात ते रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तार्सुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें कोत्ता आनी आपणाक नव्यान नोदोर मेळूंक अनानियस म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनान पळयलां. तेन्ना अनानियसान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसल्यांत ताच्या भक्तांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक दवरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिका कोडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंक जाय, कित्याक ओन बाबार्थ्या तशें राजा मुखार आनी इस्रायल पोरचे मुखार म्हजें नांव पोरगोटूंक हो मनीस म्हजें वेंचून काडलोलें हत्यार. म्हजें नांव पासत ताणें कितलें सोसूंक पडटलें तें हांवच ताका कळीत कोत्तलो. तेन्ना अनानियस गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात धरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका पोत्ती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलोलो ते जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूचे दोळ्यांतली कवळां कशी भंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत
शिसा बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोकडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. क्यू थेरा तुज्या व्हडत्या नांवांक पान 172. क्यू 13 पेज 172. सगळी विरावन उद्गाराचे गायन गावुया. B4 पान 22. आमी दुसरो श्लोक गावचो. B4 पेज 22. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, soy. Gesù tu ci udra, damele avuto. Gesù tu ci udra, tu che neanche vor. Gesù tu ci udra, tu ci udra. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो. तुमचे सव्यास जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेवा मदें वादविवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता, आनी हांव ताचें सवें रावतां. जसो जीव ह्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेलीं. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफेरनावान शिकयतना
देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबीनो हे दीस सगळो लोकांचो सगळें एटेन्शन लोकांचें पवित्र सभेचेर असलें. कोण जातलो पावसा आनी जायतीं नांवां असलीं. कोण म्हणटाले तागले जातो म्हूण न्हू. हांवें लोकूच म्हणलें तागले, पूण आतां तागले न्हू. दुसरोच प्रेवोस्त म्हूण मातशें आयकलोलें. रॉबर्ट फ्रांसीस प्रेवोस्त म्हूण मातशें आयकलो हांवें, पूण ताकून देवान ताका विचारूंक कळ्ळें. आनी जायते कोण पिझ्झा बाला म्हणटालो, कोण आनी कोण सिज्जा बाला, जायते बाला फाला सगळे गेले आतां. तागले बागले सगळे कोणच्या पळय. तागले गेले तातूंत सगळीं म्हणटा आरे तो जालो 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 जालो. आमचे वतीन जालो. देवा वतीन जाला. देवान आपणाक जाय ताका काळा. आनी कालचो दीस खूब म्हत्वाचो पळयचो बेग. आमगोडे आतां खबर ना कित्याक आमगे पंचांग चेंज जाला. कॅलेंडर हॅज चेंज्ड. एज पर द ओल्ड लिटर्जिकल कॅलेंडर आदल्या पंचांगा प्रमाणे काल मिंगेलीची परब न्हू. ताच्या दिसण्याचें एपरेशन ऑफ सेंट मायकल. आनी फर्स्ट क्लास फेस्त तें म्हणजे सोलेमदाद मोहिमा आहा, सतमांत आहा, दोबाजान कोच्यान फर्स्ट क्लास फेस्त. घोडे पास्कां आयतार येयले जाल्यार करूं जायना, पूण इद सॅटर्डे कोचें इद मांडे कोचें म्हणजे वर्सा तें करूं जायेंच. उगडास सेवाधर्मीक उगडास. आतां मादर त्रिजा उगडास न्हू. सेप्टेंबर 5 उगडास. ते दीस पयत सभा कोना. 5 सेप्टेंबर आयतार येयलो शी स्किप्स. पूण सोलेमनिटी ऑफ द एसाम्पशन ऑफ आलेडी आयतार येयलो करूंकूच जाय. आयतारा सोड सायबणी कर. बिकॉज इट्स सोलेमनिटी. सोलेमनितास मीन्स यू हॅव टू सेलिब्रेट इट इयरली, एन्युअली, एवरी इयर न्हू. फर्स्ट क्लास फेस्त. आनी हेच आसा उगडास जेन्ना. आनी हें नांव सारकें आठवेंच दुसरेंच. कोण रावतालो फ्रांसीस टू घेयत, कोण रावतालो जॉन पॉल 3 जायत, कोण रावतालो पॉल 6 जायत वा जॉन 23 जायत. पूण ही सगळीं नांवां तेणें भायर उडयलीं आनी लेआवन 14वो लियो द 14th काडलें. कोणा उगडास आसलोलो? कोणा खबर आहा पयलीं सुवातेर? उगडास सोड उगडास. सगळीं विसरलीं. आतां वॅटिकन कावन्सील 2 जाल्यार तांकां कितें जितलें लागीं उरता हें. आतां जनरेशनां इंदिरा गांधी हें करून प्रायम मिनिस्टर म्हणीत, पूण तें कितें केलें कॅश केलें दॅट इज नॅचरल. जितलो टायम येता नवी पिळगा विसरता आदले पिळगे फाटी. पूण लियो द 13th येयलो तेदोना बारीक होडो दोये केंसांचो सुकडो सारको सुकलोलो माल्या पटलो. पूण तेणें कितू कोडेगांत तें केलें न्हू. सार कोडेगांत पडी लायक अ लायन ही स्टूड अप अगेन्स्ट द एनिमीज ऑफ द चर्च. व्हडांतलो व्हड देंवचार म्हणटाय तो दुस्मान म्हणटाय तो देंवचार. आनी आमकां वदीकान वदीक लेया 13वांची ओळख आसूंक जाय आसली. कित्याक आमी सद्दां दुसरें मीस जातो तेस कोत्ता. तेस जातोच ताणें बरयल्लें भाग्यवंत मिंगेल आर्कांजेलाचें मागणें आमी कोत्ता. ही रोड दीस प्रे आदीं लांब आसलो तें, आतां तें कट शॉर्ट केलां, सिंपल केलां. प्रितीच्या बाबडीनो ह्याय पाप साहेबाक आमी तेंच आवडटा. ताणें जे परी पवित्र सभेक राखली सांबाळली, ह्याय पापसान एक शिवजान न्हू. शिवजान पाप साहेबेक पवित्र सभेक राखची सांबाळची. कितलोय तूं मोवाळ जा, कितलोय तूं दोयाळ जा, मनीस अनुपकारी ल्हाणगे आहाय ते घास मार रावतात. यू कॅनॉट बी अ लॅम्ब अमंग द वुल्व्स, स्पेशली वेन यू हॅव पोजिशन ऑफ ऑथॉरिटी. द चर्च हॅज ऑथॉरिटी. चर्च हॅज द टिचींग ऑथॉरिटी. हे सगळे ल्हाणगे घासमान काबार करूंक सोदताय. सो एक गरज म्हणटाय न्हू, वन रोर ऑफ द लायन शूड बी इनफ टू ड्रायव अवे ऑल द वुल्व्स. हें पाप साहेबा बाबतींत जालें. आयचें शिव वर्तमान हांव नियाळटालो तेन्ना जेजू म्हणटा हांवें तुमकां उड दिल्या, हांवें तुमकां मुगे कूड दिल्या, हांवें तुमकां मुगे रोगत दिलां. रोगत शेवाय, रोगत पियात आनी कूड शेवात आनी म्हजे भशेन जायात. हांव तुमचें सांगता आसतलो. आनी दीस इज द पर्पज ऑफ द युकरिस्ट. वी कंज्यूम हीज सेक्रेड बॉडी, वी कंज्यूम हीज सेक्रेड ब्लड टू बी मोर एंड मोर क्रायस्ट लायक. जायतीं हुशार जातलीं. वय वय आम क्रिस्तांव भशेन जावपा जाय. कित्याक आम मागीर पदवेदार जातलीं, आम महान जातलीं, आम व्हड जातलीं. ना, तुम पदवेदार जावपा न्हू, तुमी महान जावपा न्हू,
तुमी व्हड जावपा न्हू, नॉट टू बिकम बीग, नॉट टू बिकम ग्रेट अँड नॉट टू बिकम पावरफूल. त्या पासत क्रिस्ताची कूड आनी रोगत दिनाय तुमकां हांव आम शेवनाय आम शेवता ओदीक आनी ओदीक क्रिस्ता भशेन जा. आनी क्रिस्ताचे थोडे म्हणीत मोवाड, दोयाळ आनी गोडाल. गोडाल म्हळ्यार उतर ना आनी गोळां रायम जाच्या. गोड गोड सारकी मोव मोव दोयाळेन बोलोली ना तें जायत. दॅट इज वन एक्सपेक्ट ऑफ क्रायस्ट. एनादर एक्सपेक्ट इज जसो बाप आनी हांव एक मुळो आहा न्हू. जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जीव आसा म्हणजे तो आनी बाप एक आमी. जेजू भाशेन आमी तरी दुसरीं क्रिस्तांव, आमी तरी क्रिस्तांवां आनी क्रिस्त आनी हांव एक जाल्यार आय वील ऑलवेज बी युनायटेड विथ माय हेवनली फादर. हांव स्वर्गींच्या बापातावन हांव जोडलो आसतलो. एक गूण जो आमी सदां विसरता तो जेन्ना हें आख्खें एटेन्शन पवित्र सभेचें आहा तें क्रिस्ताचो एक गूण म्हळ्यार ही ऑलवेज हॅड कन्सर्न फॉर हीज फादर अँड ही ऑलवेज हॅड कन्सर्न फॉर हीज चर्च. क्रिस्त बापाचे पवित्र सभे पासत जायते. ताका लागून जेन्ना ताणें चाबूक घेतलें आनी सगल्यांक पेटोवन पेटोवन देव मंदिरांत धांवडायचें ताणें कितें म्हळें, म्हज्या बापाचें घर तुमी बाजार केला. उगडा आसतना म्हगे बापागे घर मागण्यांचें घर. ही सेड माय फादर्स हावस इज अ हावस ऑफ प्रेयर, यू हॅव टर्न्ड इट इंटू अ मार्केट. हीं उतरां मेटाय जुवांच्या दुसऱ्या विस्वरान. तुमी बाजार केला, धंद्याचो जागो, प्लेस ऑफ बिजनस, प्लेस ऑफ ट्रेड, प्लेस ऑफ मनी न्हू हें केलां. आमकांय ताचे पयत सभेक हुस्को आसूंक जाय. पाप साहेबाक जायते पाट पाप साहेबा बोट दाखयतात. लेवन 14 येयलो न्हू, लिओ दी 14 येयलो न्हू, तेणें चोयचें जालां आमकां पाप साहेब. आमगे आतां ड्युटी संपली मागपाची आनी चिंतपाची. आतां तो येयलो न्हू, घे बाबा भोग घेत तुगे बेर यो लॉट म्हणटाय ते भशेन ना, सगल्यांक चिंतपाचें. ताका लागून म्हगे एटिट्यूड कितें इगोर्जे सवें. एक वस्त कोणें ऑफेंदार जाचना पूण एक वस्त म्हाका दूख भोगता. चोय आमगे आल्तार आहाय थिंग गायना जेल दवरलो आहाय. ते गायना जेल दवरपा जागे कितले 3-4 दीस हांव चोयता. आनी हें इंगानू जायते गोचान चोवता. आल्तार आहा ते स्टॅकींग प्लेस चालू आहा. जायते आज गायना जेल दिसती पडटा, आज हिमनल दिसती पडटा. केन्ना केन्ना ते ऑर्गनांत तें वयर बूक दवरपा स्टँड आहा तें दिसती पडटा म्हाका. केन्ना केन्ना तेजे कावर दिसती पडटा म्हाका. आरे आल्तार दीज आर होली प्लेसीस, कॉन्सक्रेटेड वस्तू. कितको न्हू आम कोण गेल ना, वी डोंट केर. आम मिसा जेजू मेळ्ळ्या पुरो तेसो एटिट्यूड जाला. राय लोक हांव सांगतालो हो गूड न्हू, दीस इज नॉट अ पिक स्टाय, हो दुकरा गूड न्हू. हे आल्तार हेंचेर बिफोर वेटिकन II पाद्री मीस भेटयताले, माकल्यात ते पवित्र मिसाची बॅट भेटयला. आनी आयज तेंचे मीस भेटयनाय म्हूण आज फेसींग द पीपल जाल म्हणून हो आल्तार घायल म्हूण आमी तांकां वालोर विसरोलीं. आमी विसरोलीं की तेंचेर मीस भेटयलो म्हणून. आयज तांकां आमी कांय न्हू जालें तें हें पातोक. हाव आर वी ट्रिटींग दीस ऑल्टर्स? हाव आर वी ट्रिटींग द चर्च? इगोर्जेक दुकरा गुड एश कोनाका. डोंट ट्रीट द चर्च लायक अ पिग स्टाय. तो कोरायेन सांगता चर्च गॉड वील टर्न युअर हावस इंटू अ पिग स्टाय. देव तुगे घर दुकरा गूड कोतलो. आयज जायतीं रोटाय म्हाका मुगे घरां मान ना, रेस्पेद ना, सारकें सोंसूं पडटा. कित्याक? चोय तुगे एटिट्यूड कितें. वॉट इज द एटिट्यूड टुवर्ड्स द चर्च? कितकोन उबरावता, कितकोन वागता, कितकोन बसता. दुकरा गुडी अशें हें उतर खर जायत पूण म्हाका आयज पळयतात म्हूण सुचयता. सांगील म्हूण काटलीं तरी कोणूय उठोन खाटलो. आस दी रे फादर हेस्टन आज ह्या 2 जून गेलो ट्रान्सफर जालो. हांव ट्रान्सफर जावं जायना आज पर्यंत सत सांगून वयतलो. जायत्यांक गोडेक हो एटिट्यूड चलता. हें वार चलता तालिगांव. हांव वच पर्यंत सत सांगून जेतलो. एक कुडीन जीव आस पर्यंत सत उलयतलो, सत सांगतलो, स्वताचे सरमांव करतलो. सो चिंतात आमी कितें कोताय तें. देवाक जेजूक बापाचो मोग आसलो आनी ताच्या मंदिराचो ताका खूब मोग आसलो. हांव तरी क्रिस्त जेजूचोय मोग करतलो, बापाचोय मोग करतलो आनी ताचे पवित्र सभेचो जायतो मोग करतलो. हें आयकूंक जड. ताका लागून जायत हुंकूल आयकूंक येताय म्हाका. ताका मानना न्हू, काळजां मानना, मना मागना, पूण केन्ना केन्ना हेसो आयकूंक जाय, हेसो चिंतूंक जाय, नियाळूंक जाय. सायबा म्हाका स्वर्ग जायो. स्वर्गांत धाडटल्या घराक हांव हे भाशेन लेखितां. थिंग म्हाका जागो मेळटलो. चिंतात देवाक जाय जाबाब दियात.
भेटवणे आम्ही गायन गाऊया C30 आणि 3 सर्वेश्वरा मानूनिगे पान 40 आणि 2 C33 पेज 42. उबी रावया. मोच्या बाबीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक दिरमी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आम्ही ती सर्वेश्वरा ताय बारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो तो आनीक मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संसाराच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मिरच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान जाता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कडेन देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी लेयाव 14वी आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी कार्दियाल फेरा आमच्या आर्स बिस्मा, सिमिया आमच्या ऑस्ट्रेलिया बिस्मान सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्यान समजतांक तुजें पोट जडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दितांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D30 मुझे मासू कोरे खाण पान 60 आणि 3. D30 पेज 63. मुझे मासू कोरे खाण साबुर
आमचे करीस करीस उद्रेका जेसू तुका तुझी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेऊन दोषी जाता आमचे करीस करीस उद्रेका जेसू तुका Zokon moje maskara, Zokon moje pieta, Moje soberana, Amui dacha sagrada, Moje soberana, Amui dacha sagrada, Amche karis karis odreta, Jesu tu kauneta, Tuji vat poroi poroi nasa tu bagyo koshi zara, Amche karis karis odreta, Jesu tu kauneta. जीवन पळोय पळोय दासा तुका घेऊन खोशी जाता प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. बसूया. चोत्रायदोची आयज सांजे शुक्राराचें जें मीस जातालें तें आसचें ना. दुसऱ्यांकूय तुमी कळोवचें. फाल्यां आमच्या फिरगोजेंत जायत्या कुर्सा लागीं फेस्तां आहात. 5 तरी कुर्सा लागीं फाल्यां फेस्तां. 7:30 वाजता नायराले मरोड, 9 वाजता पाद्रीबाट, 10:30 वाजता दुर्गावाडी, 11 वाजता पियाले मरोड, 6 वाजता सांजे फ्रांजाले मरोड. ह्या मेंबरांक आनी तांच्या कुटुंबांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. बरे भाशेन मांडावळ करची आनी सगळी रीत रोवीस सांबाळची म्हूण आमी मागता. ह्या दिसांनी जायत कडेन फेस्त मीस कोनाय पूण लादीन कोतात. वचात, दाखयात तुमगे भावार्थ. ह्यो वस्तू करप आमगे भावार्थ आमी भायल्यान दाखयता. जीव आहा म्हूण दाखयता. आमी सगळें सांबाळून भोंवता आमगे गिरेस्तकाय आमगे दायज म्हूण. हें आमगे भावार्थाचें. भावार्थ तर मेलो आमगे क्रिस्तांवपण मोतलें गोंयांत. क्रिस्तांवपण जिवें दवरूंक वचात, बरे भशेन करात, इनवॉल्व जायात. समुदाय समुदाय न्ही फकत ती मिटींग म्हयन्या एक पाट जाता. हेंवूय समुदायकपण. हिंगाय मिसोड जायात, इनवॉल्व जायात आनी समुदाय जिवीत तुमगे फुलयात. आनी जशें हांवें सांगलां सेरमांक आनी सुरवातेक, नव्या पाप सायबा पासत तुमची मागणी चालूच दवरात. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. निर्भागी आमची काळजां, पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखार बुडून आसली, विराची दुकां बरी, आमची दूख सुखे सारी. निर्भागी आमची काळजां, काळोखार बुडून आसली,
uswar Jesu, 원하서 brogan Jesu, 우리저 볼솔 Jesu, 지리저 수리야 Jesu, 간사저 uswar Jesu, 원하서 brogan Jesu, 우리저 볼솔 Jesu, 지리저 수리야 Jesu.